मांडवी ब्रिजाक लागून कंप्लिशनाचो फायनल टप्प्यान आयिल्लो आसा आनी ताका लागून आमी ठरयलें की तुमकां सगळ्यांक आयज आपोवचें आनी तुमचे फुडें आयज हॉट मिक्सिंग म्हणजे एक फायनल स्टेप जो ब्रिजाचो आसता तो आज चालू करता. तो तुमचे मुखार आमचो आयज सावड्डेचो आमदार आनी गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो आमचो चेअरमॅन ज्याच्या सुपरविजनाच्या अंडर हे सगळें मांडवी ब्रिजाचें काम जाता तांच्या हातान आयज आमी हॉट मिक्सिंगाची उक्तावण करता. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता सराक की तांणी नाल्ल फोडून ह्या फायनल टप्प्याचो शुभ कार्याचो आरंभ करचो. कितें चल्लां हें काम, कितें चालू केलां तुमी? आयज आमी ह्या मांडवी रिव्हराच्या तिसऱ्या ब्रिजाचें हॉट मिक्सिंग चालू केल्लें आसा आज. आनी हें हॉट मिक्सिंग आमी 10 दिसां भितर कंप्लीट करतले. आनी हे वॉटर प्रुफिंग जाल्लें आसा, टोटल जालें ना वॉटर प्रुफिंग जाता. आनी क्वॉलिटी आमी मेंटेन करता. संदीप डेली तेगे म्हणटा जें आसता तशेंच LNTची जबाबदारी आसा. हो पूल सांगले LNTन आमकां जानेवारी 10 तारीख म्हटल्यार कंप्लीट करून दितले. एक सायड म्हटल्यार ही जी आसा परवरीच्यान मडगांव येता ती सायड कंप्लीट जातली 10 तारीख म्हटल्यार. ओके. 12 तारखे आमचे प्रायम मिनिस्टर येवन त्यांच्या हातीन 12 तारखेक तांची मिटींग आसा त्या प्रमाणे ते डेट फायनल करतात. 12 तारखेक आमकां डेट दिल्ली आसा. 12 तारखे आमी डेट दिल्ली आसा. PMन कन्फर्म केलेलें आसा येता म्हणून. ते CMन आपूण जबाबदारी जाल्या आनी CM आपूण PMचे फिक्स करता. ओके. एका आयज पासून कितले मोडल्या तुमी? गव्हर्मेंटान कितले मोडल्या? जवळ आतां 450 कोटी रुपया सध्या मोडलेले आसा. हेची लायबिलिटी कितली आसा ह्या पुलाची? लायबिलिटी कितली आसा, कितल्या वर्सांची आसा? 100 years. 100 years आसा. 100 years डेफिनेटली. मेंटेनन्स कोण पळयतलो? मेंटेनन्स LNTच पळयतले. LNT. PWD करतले काय नॅशनल हायवे करतले? ते आतां मागीर सरकार CM नॅशनल हायवेच NH 17 लागतले हेका. नॅशनल हायवे तेजे हे करतले. गव्हर्मेंटाचो कितलो हितून या गव्हर्मेंटाचो रोल एज फार एज फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज कन्सर्न गव्हर्मेंटाचो आनी नॅशनलाचो कितलो? नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रलाचो जो केला LNT तो स्टेट गव्हर्मेंटान केला आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आतां आमकां ते पयशे दितले. हय. कितलो फायदो पर्यंत जातलो लोकांक? कितलो फायदो? हय लोकांक आतां गोंयाक नॅशनल हायवेचें काम जोरान चल्लेलें आसा आनी हो पूल आमच्या CMन पयलीं चालू केला. हें सामकें एक बरी गजाल आसा आनी तेजे विचार तुमकां खबर आसा एडवान्स विचार तेजे आनी तेजे विचारा खातीर आज गोंय खूब डेव्हलपमेंटा फुडें आहा. आनी हो पूल कितलो फायदेशीर गोंयांत जातलो म्हळ्यार गोंयाक एक ट्रान्सपोर्टेशन हब फुडें येणाऱ्या फुडले एक 3-4 वर्सांक एक ट्रान्सपोर्टेशनाक म्हणजे आमच्या गोंयाक एक्सपोर्ट इम्पोर्टाचो धंदो आसा. हो हेवी व्हेकल जे वचपाक हो ब्रीज सामको आमकां बऱ्या पडटलो आनी हेवी व्हेकल बाकीच्या रस्त्या कडेन येवपाना नॅशनल हायवे कडल्यान पास जातलो. रायट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दीस ब्रिज म्हणजे फावंडेशन स्टोन घाला ते आयज पासून कितले म्हयने गेले आसतले का आनी कितले हितून इज इट अ रिकॉर्ड टायम वॉट इट इज? 2014क हो ब्रिज सुरू केल्लो आसा आनी जुनाक आनी आतां 3 वर्सां जालीं. मातशें कितें जालें NGT खातीर विशय परतो करचें पडलें आमकां काम तेन्ना मातशें डिले जाला.